मेल्ले म्हशीक खंय 1,600 लिटर दूद ही मोडणी आमच्या जाणट्यांनी म्हणून दवरलेली. म्हणजे कितें, जेन्ना म्हस जिती आसता न्हू तेन्ना त्या म्हशीच्या ओनराक विचारीत न्हू तुमची म्हस दूद कितलें दिता. ती म्हणटा कांय ना बाबा 1-2 लिटरूच दिता. पूण तीच तर म्हस मरत न्हू जाल्यार मागीर ती बोब मारता रडोन, अरे म्हस म्हाजी 40 लिटर दूद दिताली, 50 लिटर दूद दिताली. ह्यो खबऱ्यो आयज काल मनोज परबाक सारक्यो लागता. जेन्ना मनोज परब प्रेजिडेंट आसलो आरजीचो आनी आरजी पार्टीन आसलो तेन्ना लोक तेज्या अगेन्स्ट, थोडे लोक तेज्या अगेन्स्ट कितें कितें उलयताले, तेका सामके बॅड कमेंट्स करताले. तो म्हणटालो एग्रेसीव, रफ उलयता, उलोवंक कळना, बीजेपीची बी टीम, डोनेशनाचेर जगता आनी कितें 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 म्हणटाले. पूण हेच मनीस आयज जेन्ना मनोज परबान रेजिग्नेशन दिलें ना, तो आतां आरजी पार्टीन, ओके, तेन्ना हेच लोक तेका आतां बरें प्रेस करता, तेजे बरे गूण गायता, कळ्ळें, ती तोखणाय करता. म्हणटा मनोजान लोकांक जागयल्ले, लोकांक मोटिवेट केल्ले, भुरग्यांक आतांचे थोड्यांक क्रांतिकारी केल्ले, आपल्या हक्का खातीर झगडपाक शिकयल्ले हे लोक आयज म्हणटा. कळ्ळें न्हू, हे मनोजान आरजी सोडून वचोंक जायनासली. आरजी आसा म्हणून मातशें तर ओपोजिशन पार्टीक आपली मनमानी करपाक दिना. तिंकां जे रुलींग पार्टीक जर नाका जाल्ले कितें करता जाल्यार तिंकां ऑब्जेक्शन हाडपी फकत आरजी, आनी आरजीनूच हे रुलींग पार्टीक हालयल्ली आसा. जर आरजीत तर आतां उरोंक ना जाल्यार आनी गोंयांत म्हाका दिसना कांय उरोंक ना. ते लोकांक आतां कळोन येयल्या. तर आतां लोकांक जाय तो मनोज परब परत येयल्लो आरजीन. पूण आतां म्हाका एक क्वेशन आसा ह्या मनोज परबाक आनी हे विरेश बोरकाराक. बाबा न्हू, तुमचें जालां कितें? तुमी कितें चिंतलां? कितें चिंतलां? तुमकां जाय तेन्ना तुमी भायर सरतले, लोकांक फुडें काडटले. लोकांनी बाबडे आपलें काम दाम सगळें सोडून एकामेका कडेन दुसऱ्या कडेन दुश्मनी करून तुमची आरजी पार्टी जॉयन जाले. कित्याक? कितें तरी स्वप्न पळोवन की तुमी मातशे चेंजीस हाडटले आनी गोंय चेंज करतले, गोंयांत सुदारणां हाडटले, डेव्हलपमेंट करतले, इम्प्रूवमेंट जातले म्हणून भुरगे लोक तुमचे फाटल्यान धांवून येयल्ले. आनी तुमीच आतां अशें करूंक लागले. जालां तरी कितें तुमचें? बसोन एकामेकाचे प्रॉब्लेम कितें जालें ते सॉर्ट आवट करा मरे. हांव विदेशाचें मागीर उलयतां, ओके. हांव आतां मनोजाचें म्हणटा, ओके. मनोज आतां गेलो, विटोन गेलो, कसो गेलो, तेकाय लोकांनी नाका नाका म्हणजे नाका नाका ते उलयले आनी कितें कितें. तर तो बावडो बेजार जावन गेलो. कळ्ळें न्हू, तो काम करून गेल्लो, बरेंच काम करून गेलो आनी बरीच काम करतालो. इतलीं वर्सां जाल्यार तो 7-8 वर्सां दीस रात मरता लोकां खातीर. हेंचे कडेन दुश्मनी घेता, जेलीन वयता, वताक पावसाक रात दीस मरता ह्या लोकां खातीर. आनी हेच लोक आनी तर तेका आतां अशें करीत तेका कितें जावंक फाव म्हणून तो आरजीच सोडून गेलो. हे मनोज आसा म्हणून लोकांक आयज काल खबर आहा गोंयच्या ITI म्हणजे कितें, रायट टू इन्फॉर्मेशन कोणें शिकयला? मनोजान घालूंक शिकयला. तेन्ना सावन खंयच्याय म्हूण पंचायतीन म्हूण आनी खंयचे हितून म्हूण डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, हे लोक ITI घेवन वयताले आनी मनोजान शिकयले ते भाशेन शिकोवन तिंका क्वेशन करताले, कामां करून काडटाले. हो मनोजाचो पावर आसलो. मनोज म्हणजे कितें आसलो? मनोज म्हणजे एनर्जी ड्रिंक कशें आसलें. जेन्ना आमी एनर्जी ड्रिंक पिता तेन्ना ताकत येता, आमकां स्ट्रेंथ येता, पावर येता. तो मनोज फुड्यान सुद्दां उबो रावल्लो न्हू जाल्यार भुरग्यांच्या बीन हांगा फोर्स येतालो. असलो मनोज वाग कसो आसलो, वाग. पूण आयज बावडो तो टायर्ड जावन सॅड जावन गेलो. आतां थोडे म्हणटाले की तो मनोजाची इतली हें करता तारीफ, ओके. आतां मनोज तारीफ आनी मनोजाचे कितें कितें कमेंट करतले तो असो. हांव जाणा तुमी मनोजाक कितें कितें म्हणटा. मनोज आसलो कितें? मनोज म्हणटालो तुमी एग्रेसीव आसलो, ओके. रफ उलयतालो, बी टीम आसली बीजेपीची, डोनेशनाचेर जगतालो. हे सगळे तुमचे हांव प्रॉब्लेम आतां सॉर्ट आवट करता, ओके. हेजी तुमकां आन्सर हांव दितां, ओके. मनोज एग्रेसीव आसलो मानता. मनोज एग्रेसीव. तो कित्याक एग्रेसीव जातालो? तो कोणाचेर लोकांचेर एग्रेसीव जातालो? नॉर्मल लोकांचेर. तो लोकांची प्रॉब्लेमां तर घेवन भायर सरतालो. पूण हे जे आमचे थोडे दलाल, तिंका हांव दलाल म्हणटा, तोय म्हणटालो दलाल. हे ब्रोकर आहा पळय गोंय आमचे खान काबार केले. हे सरपंच म्हूण, थोडे पंच म्हूण, MLA, मिनिस्टर आपणाक जाय तशें इल्लिगलिटी सायनी मारून हे घेवन दुडू घेवन आमचे जागे, प्रॉपर्टी, खंयचे हिल कटींग, शेतां काबार, भाटां काबार हे सगळे भायल्या देल्लीकारांक विकताले. तेन्ना फकत मनोज फुडें सरतालो ऑब्जेक्शन हाडपाक, कळ्ळें तुका न्हू. आनी तो एग्रेसीव तेन्ना जातालो. म्हाका सांग, ह्या लोकांक आनी कितें म्हणपाचें? हिंकां एग्रेसीव म्हणजे हिंकां लेवपाचें, पोशेपाचें, हिंकां हे जे लोक अशें करता पळय, गोंयची वाट लायता, हिंकां लेवपाचें. म्हाका सांग,
तो मनशाक राग येवपाचोच न्हू. अरे ज्या मनशांनी देवाचेर हात धरून शेपत घेवन देवाक विकून खान लोकांक धोका दिन दुसऱ्या पार्टीन उडयो मारून गेले, तिंचे तुमकां कांय दिसना? त्या लोकांक मागीर मनोज कितें म्हणटलो? बरे भाशेन उलयतलो, पोलायटली उलयतलो आं? ते तेंचे कडेन एग्रेसीव जावतना तांकां असलीच उतरां दलाल, ब्रोकर, चोर आनी बडवार मागीर ते म्हटल्या ना न्हू. अशें म्हणत जाल्यार तो वायट आं? म्हणजे तुमकांय ते हे लोक जाय. आनी हे ज्यो लोक कोण मनोजाच्या अगेन्स्ट आतां उलयता न्हू, ह्याच लोकांक घेवन देंवता. ह्या देवाचेर हात धरून गेल्ले तेंच्या फाटल्यान नाचता, तांकां फुलां घालता आं? म्हणजे तुमी देवसाराचे देवसार जाले तर ते देवसार जावन गेले, तुमी तांकां सपोर्ट करता, तुमी देवसार. तुमचो स्वाभिमान खंय उरला? हे जे कोण म्हणटा ते म्हणटा सगल्यांक म्हणून थोडे लोक मनोजाक म्हणटा पळय तिंकां हांव आन्सरां दिता. ओके, एक इलेक्शन तो जिखोंक ना म्हणटा, 2 इलेक्शनाक बसलो, दोनूय इलेक्शनां तो पिड्ड्यार जालो म्हणटा, आनी म्हणटा हो विदेशाक शिकयतलो काय म्हणटा आनी आमकां सांगतलो म्हणटा. ताका परत परत तुमी हें करता, कळ्ळें तुका न्हू, कमेंट्स मारता. म्हाका एक सांग, तो इलेक्शन जिखोंक ना तेजी मिस्टेक आं? तुमी जर ताका वोट करूंक ना तो कसो जिखतलो? ती कितें गेम फुटबॉल आनी क्रिकेट तेणें गोल सारकी मारूंक ना, गेम पिड्ड्यार जाली तशी गेम ती. ही गेम तुमच्या हातीन आसली, तुमी ताका वोट केल्यारूच तो जिखोन येतलो आसलो न्हू. आतां सांताद्रेचो आमचो MLA विरेश बोरकर कित्याक जिखलो? कारण त्या गांवांत मातशे लोक आसतले, स्वाभिमानी आसतले लोक थोडे. ते चिकन आनी सोरण 500 फुड्यान धांवन वयचेना, कळ्ळें न्हू. ते थोडे तिचे ट्रायबल लोक आसा आनी कोण गांवांतले लोक आहा ते सगळे स्वाभिमान तेंच्यांनी हाडलो. अशें तेज्या गांवांत ना, मनोजाच्या गांवांत ना तसले लोक, जाल्यार तेजी मिस्टेक ना. तेज्या गांवांत त्याच वर्सा 12 म्हयने 50 तेच रिपीट करून येता, ते जाणा, कळ्ळें न्हू. तिंका आनी कांय दिसना, ते जाणा. तो 100रांतले 98 चोरता, खंयचो MLA हे गांवांत हांकां 2% दिता, हे खूश. 2 हिंकां दिले, 98 तो खान गेलो आनी तेणें गोंय मागीर विकून खान नाडू कितें कर तिंका पडलेलें ना, तेंचे ते आवाज काडिना. आनी जे आवाज काडटा कोण असली सोशल एक्टिविटी हेंचेर अगेन्स्ट उलयत मातशें कितें म्हणून जाल्यार ते तिंका फुलयता, मागीर सगळे ग्रूप घेवन येता तोमे आनी हेंचेर कंप्लेन करता. पूण चिंता मरे मातशें तरी हे जे मनीस हे जे कोण आहा सोशल एक्टिविटीज म्हणजे तुमचे वायट चिंततले रे गोंयचे आं? दिसभर लोकांचे हेंचेर वतान पावसान रस्त्यार येवन पडटा स्ट्रायकाक आनी तुमी तिंकाच भितर घालता, तेंचेरूच कंप्लेन करता. हांव तुमकां आतां मनोजाची गजाल सांगता. ओके, आतां दुसरी गजाल तुमी म्हणटा तो BJPची बी टीम. ओके, तो BJPक सपोर्ट करतालो. अरे बाबा न्हू, आतांच्या ह्या मॉडर्न जमान्यांत लोकां कडेन कॅमेरा आसा, कळ्ळें तुका न्हू, स्टिंग ऑपरेशन करूंक जाता, हे जाता ते जाता. तो जर BJPचो जर बी टीम सुद्दां केन्ना सुद्दां आसलो, तुमी केन्नाच कोणें प्रूव करून दाखयला केन्नाच तुमी दाखयला तो मर्सिडीज घेवन पावता, इतले पयशे घेतल्या हे घेतल्या. पण अरे कोण तरी दाखया मरे, कितें तरी दाखया मरे, बँक स्टेटमेंट दाखया मरे, तेजो कितल्यो गाडयो आहा ते दाखया. बेश्टे उलयले म्हणून जाता? तो BJPचो बी टीम म्हणटा हर फावट काँग्रेसीक हेल्प केला. कालूश जेन्ना बसलेलो, कालूश अल्मेदा फर्स्ट तेन्ना तेणें ताका सपोर्ट केलो, तेजे अगेन्स्ट कोणाक बसोंक ना हरजी, कित्याक काँग्रेसीचो तो आनी ताका कालूश बरो मनीस म्हणून तेणें हें केलें. तेन्ना सुद्दां आतां सुद्दां कितलेदा तेणें काँग्रेसीक सपोर्ट केला. आतां फोंड्या सुद्दां आपले सीट घालूंक नासले केतना खातीर. मागीर आतां हांकां सपोर्ट केल्लो गोवा फॉरवर्डाक. पूण हे गोवा फॉरवर्डान कितें केलें, तो कोण तो डिफेक्टेड पीस आहा पळय तो बेबो, तो उडी मारून गेल्लो पळय दुसऱ्या पार्टयेन परत परत वयता पळय ते, तेंकां आपले पार्टयेन हाडलें म्हणून मनोजान सांगलें तो आहा जाल्यार आपूण ना, तुमच्या वांगडा एलायन्स करिना जाल्यार हेतून तेजी मिस्टेक. आनी आतांय तर तो रेजिग्नेशन दिवन गेला जाल्यार आतांय लोक म्हणटा कितें हेका BJP निकतो येयलो, हेका BJPन सेटींग केलो. अरे प्रूव करून दाखया रे, बेश्टें नांव घाण करता रे लोकांचे आं? डोनेशनाचें उलयता की तेणें डोनेशन खूब घेतलां डोनेशन आनी भायरसान बीन ताका डोनेशन येतालें आनी डोनेशन तेणें खालें लोकांचें. म्हाका सांग कोणें डोनेशन दिलां ताका? कोणें दिलां? कोण उलयता पळय हे कंप्लेन हे करता न्हू, तेंच्यांनी केन्ना डोनेशन ताका दिलां काय सर? कोणें स्वता डोनेशन दिलां न्हू, तेणें केन्ना आपणें तितून जाप सुद्दां काडूंक ना. वयल्यान तो हॅपी आसा, आपलें डोनेशन तें वर्थ ताका पावलें आनी ताका आनीकूय आपूण दिवपी, कारण तो आमच्या गोंया खातीर झगडटालो दीस रात. कळ्ळें तुका? आनी डोनेशन म्हणटा पळय कितलें डोनेशन केलां आसतलें ताका वचून रे हां? कितलें डोनेशन केलां आसलें? 100रांतले 2% बीन डोनेशन जावं 5% कोणें डोनेशन दिलां केन्ना? 5 वर्सांनी एकदां इलेक्शन आसता पळय तेन्ना, ते 5 वर्सांनी एकदां इलेक्शनाक डोनेशनाक कितलें डोनेशन आसता? दिवन ताका 20 लाख येयले आसतले. इंडिया 20-30 लाख 40 लाख बरें 50 लाख धरया. ते 50 लाखाची तेणें 30 सिटां बसयल्ली आपली. ओके, तिंकां कोणा भुरगे जे भोंवता पळय कार्य करता तिंकां एक एकट्याक तर बिस्लरी बॉटल सुद्दां उदकाची पिवंक दिले आनी च्या पाणी सुद्दां दिले एक 15 दीस, जाल्यार ते 30-40 लाख कोणाक पावता? पर तितले ताका उरले थोडे, एक 4-5 लाख उरले, इवन 10 लाख भाशेन ताका उरले आनी तेणें तर आपल्याक दवरले ते. जाल्यार तितून कितें वायट आहा? ताका फॅमिली ना,
तांकां भुरगीं बाळां ना, फॅमिली ना, आवय बापूय ना, तेंची घरां चलतली कशी रे? सद्दां तर ते भायर आसता, ते कामाक खंय वयता आं सद्दां ते आनी हेच तुमकां आतां एग्जांपल दिता हांव. हे तुमी आतां 40-50 लाखांचेर उलयता, डोनेशन तेका भाशेन मेळ्ळा ते 40-50 लाखांनी आयज काल फ्लॅट सुद्दां येना. पूण हेच इलेक्शनाक जे ओपोजिशन आसा न्हू, व्हडले पावरफूल, तिंकां वयल्यान पयसो कितले येता इलेक्शनाक जाणा तुमी? वर्सान 5-5 वर्सां 300-400 कोटी येता हांगा मोडपाक, लोकांक सोरो दिया, हे दिया, ते दिया, ते 300-400 कोटी खंय रे? आनी हेजे ते 40-50 लाख खंय रे? ते तुमकां दिसता तेज्यान जाय जाल्यार हे 4-5 लाखाचे तो डोनेशन घेवन तो तुमी म्हणटा खाले तेका ऑफरी येवचे नासले रे? ती 40-50 कोटीची तिंकां ऑफरी येवंक ना तेका विरेशाक? इवन आतां कोण भाशेन प्रेजिडेंट MLA आसा जावं मिनिस्टर सुद्दां आसा, तेजे अगेन्स्ट एक सादो मनीस सुद्दां बसता न्हू, आनी तेका तर चान्सीस आहा वोटींग चड पडपाची. त्या मनशाक फाटीं काडपाक आपल्या कॉन्स्टिट्यून तो कमीत कमी तेका 3-4 करोड दिवन फाटीं काडटा. 3-4 कोटी दिवन तो फाटीं काडटा. म्हाका एक सांग, तो फाटीं जर काडटा एका मनशाक, तेका व्हडलो दम ना, आनी हो तर मन सगळ्यांच्या माथ्यार बसलो मरे 40 जाणांचेर. 40 जाणांक सारकें नाका केल्लें, आनी 40 जाणांची गॅरंटी कमी नासली. फर्स्ट टायम इलेक्शनाक बसलो तेन्ना सगळे मनोजाक कारण करताले, कितले ऑफर येयले तेका, बाबा आरजी तुजो ग्रुपूच आरजी पार्टीच तुमची घेवन वच, इतले पयशे येता, इतले करोड दिता, तो तुमच्या 4-5 लाखांक रावतलो रे? 30-40 करोड तेन्नाच घेवचो नासलो? आनी आतां सुद्दां घेवंक जायना? इवन तो आतां सुद्दां रेजिग्नेशन दिवन आतां सुद्दां तेका इतलो डिमांड आसा, कितल्यो पार्टयो तेका आपयता. चितात रे मातशें लोकांनू, मातशें चिता रे. कोण बाबडे कोण बरें करता तिंकाय तुमी करूंक दिना, आपुणूय स्वता कांय करिना. फकत कोण हे पे चोर फोटींग आहा तिंच्या फुड्यान नाचता, फुगड्यो घालता, फुलां घालता, आनी बऱ्या मनशाची तुमकां कदर ना. असल्यांनी जातलें मरे गोंय. फाल्यां आमच्या पिळगेकूय तुमी हेच येवपाचें आहा, ते पिळगेकूय हेच शिकयतले की बाबा असल्या चोरांक घेवन नाचा, हिंकां हें करा फोटिंगांक. आनी जे कोण खरे क्रांतिकारी आहा, भगत सिंग कशे, तिंकां कांय हें करूं नाका. तिंकां सदांच अशें गायी सवोन तिंकां हें करा, डिमोटिवेट करा. मनोज तूंय मातसो चुकता. तुवेंनूय मरे मनोज रागाचेर मातसो कंट्रोल करपाक जाय. हे तुजे पार्टींतले जे भुरगे आसले पळय, ते दीस रात तुज्या वांगडा मरोन वावुरलेले, तिंकां बीन तुवें बारीक मिस्टेकी खातीर पार्टींतले काडूंक जायनासले. कितें आसा ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपाक जाय आसले. आजून तुका चान्स आसा, आजून त्या मनशांक मेळ, ते भुरगे तुका हेट करिना, कळ्ळें न्हू? आजून एकदां इवन ते मयेचे बियेचे कोण लोक आसा तेंच्यांनी तुका तेन्ना टायम दिल्लो, यो आमकां मेळ, आमी आजून आरजीचे, पूण तूं वचोंक ना. तुका दिसलें कितें आनीकूय तुका खूब जाण येतले सपोर्टर, पूण तशें जायना ते मनोज. मातसो रागाचेर हें कर. हांव लोकांक तेंय सांगूंक सोदता, पळय राग येता तो मनीस न्हू सदांच मनान साफ मनाचो आसता. नाजाल्यार तुमी पळया, तो मनीस सदांच साफ मनाचो आसता, लीप मनाचो आसता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसता. तो कितें उलोवपाचें आसा तें तोंडार उलयता. तो लोक फोटिंगपणां केन्नाच करना. तसले लोक फोटिंगपणां केन्ना करना. ते लोक केन्नाच कोणाची चापलूसी करिना आनी मस्का पॉलिसी करिना. कळ्ळें तुका न्हू? कोणाचेर अन्याय अत्याचार जाता ते सदांच फुडें वता, तेंचेर तो आवाज करता. असले मनीस आसता जिंका कोणाक राग चड येता पळय ते, हे तुमी सजमन घेया सांगपाचें म्हणल्यार. आनी हांव तुका इतलें सांगूंक सोदतां मनोज, तूं आयज मातसो दुखवला, थोडे दीस तूं गेला, मातसो रेस्ट घे, चीत. तूं 1 नाल्यार 2 वर्सांनी परत येतलोच तूं. कित्याक तुज्यान तो किडो आसा, तो किडो चडसो आसतात. प्रत्येक जाण मनशान जे लिडर कोण आसता तेंच्यान एक किडो आसता, जावं कलाकार बीन आसता पळय, ते थोडे दीस ब्रेक घेता, पूण तो किडो तिंकां न्हिदपाक जगपाक दिना. तो तिंकां सतायता, उठ चल कर, दाखय तुजी कला परत. तसलो तो किडो तुज्यान आसा न्हू. हांव जाणा तूं आयज ना फाल्यां 1 ना 2 वर्सांनी येतलोच परत. आनी यो आनी तूं आमकां जाय बाबा. तूं ना न्हू जाल्यार हे आमकां देल्लीकार हे मारून खातले आमकां. आयज काल पळय घाटी सुद्दां आमकां भायले येवन 4-5 दीस जाली येवन गाडी आमकां मारूंक लागले गोंयांत. कळ्ळें तुका? तूं आसली म्हणून मातशी तिंकांय भिरांत आसली. तूं असल्यांचेर आवाज करतालो. आमचे कितले बिजनसमॅन लोकांक आनी हे कोण भायले येवन तिंगे बिजनेस करताले, हेजेर तूं आवाज करून कितल्या जाणांक तुवें न्याय दिलो. ती कितल्या जाणांची प्रॉब्लेमां सॉल्व केली, कितलीं कामां केली. तूं एक पोस्टार नासतना, ना तूं पंच ना सरपंच नासतना सुद्दां तुवें थोडी कामां केली. हांव जाणा सगळीं कामां तुजी जावना, पूण तुवें आवाज तरी केलो, लोकांक जागयलो, लोकांक मोटिवेट केलें, लोकांक क्रांतिकारी केले. लोक आयज उलोवंक शकतात तुका लागून. तूं आमचो गोंयचो वाग मरे. तूं तर ना न्हू गोंया काबार. तूं ना न्हू, हें ओपोजिशन आहा न्हू, ओपोजिशन वाले हे काबार करून उडयले गोंया. हिंकां आलोवपी फकत तूंच आसलो, आनी तुजे असले वाग थोडेच आहा आमच्या गोंयान. एक 10-15 जाण बाकीचे सोशल एक्टिविटीज आहा तिंकांय हांव वाग म्हणटा. ते इतले त्रास काडून हें करून भिना आसतना बाबडे दीस रात मरता, हेंचेर आवाज करता. ते वाग आमचे गोंयचे, हे 10-15 गोंयचे वाग उरल्या. तितलो तूं वाग. तूं आमकां सोडून वचनाका, तूं आमकां जाय मनोज.
तूं ना जाल्यार सगळे पाड पडटले काबार. हांव विरेशाकूय सांगता, विरेश कितेंय आसूं, तो तुजो गुरू, तो तुजो टिचर, तेणें तुका कितें 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 शिकयल्यात, गूण दिल्यात. इवन तूं एसॅम्बलीन सुद्दां उलयतालो, थोडे पॉयंट तो दितालो तुका, तूं ना म्हणनाका, हें आमकांय खबर आसा. कळ्ळें न्हू, तुका शिकोवन तो धाडटालो अशें उलयता तेन्नाच तूं उलयतालो. आयज तुका दिसत की येन्ना आपूण बेश्टो हेजेर येयला आनी परत दोळे धापून येतलो म्हण आर्जी नासतना, याद दवर तुका प्रॉब्लेम जातले. कळ्ळें न्हू, तुका प्रॉब्लेम जातले. हांव तुका हें म्हणना, तूं बरो मनीस, तूंय बरो मनीस, तूंय वावुरपी आनी तूंय आजून तें फुटीपणां करूना कोणा कडेन आनी बरो मनीस आसा. पूण फुडें तुका सांगता, तुकाय आतां हांवें मातशें नोट केलें आनी तुकाय मातशें तें पप्पू भाशेन एटिट्यूड येयला असो दिसता. सांगता म्हणून राग धर नाका. पप्पू कसो कोणी मिडियान रिपोर्टर फाटल्यान वचत जाल्यार केन्ना आन्सरां दिना, केरलेस करता, हेस तुमचें कळत ना असो सांगताले. ते भाशेन वयता गाडयेन बसून हात दाखोवन, तशें तूंय हेसांनी करूंक लागला. हें तुका सोबना, तूं असलो मनीस न्हू. कळ्ळें तुका न्हू, बेश्टो कोण दुसरे फुलयता आनी तुका कोणें खूस आनी तुमी आमचे कोणें फूड घातल्या न्हू, तें मातशें सजमोन घेया. कळ्ळें तुका. आनी दोगूय एक जाय, लेस बायगॉन्स बी बायगॉन्स म्हणा, जालें गेलें विसरून जाय बाबा. एक जाय, तुमची आमकां गरज आसा. इतलेंच मागता तुमचे कडेन, लोकां कडेन मागता बाबा. त्या मनोजाक तुमी असो सजमो नाका. एक ताका चान्स दिया, एकदांच ताका इलेक्ट करून हाडा कसोय तरी, मागीर पळय तेजो पावर. आनी आजून तुमी ताका केन्ना चान्स दिवंकूच ना, वोट मारूंक ना, इलेक्ट करून हाडूंकूच ना. आनी तुमी आनी कितें एक्सपेक्ट करता तेजे कडच्यान? तो आनी कितें म्हणून करतलो तुमकां लागून? हाडान धाडा मरे एसॅम्बलीन, पळय मरे मागीर तो कितें करता, तो आपली कला दाखयतलो मरे तुमकां. आं, तरी तो वचोन थंय तर कितें करप्शन केलें, हें केलें, मागीर ताका गायी सवा कितें म्हणा आनी परत आनी केन्ना चान्स दिवं नाका ताका. पूण एक तरी मनशाक चान्स दिवपाक जाय न्हू. दिनासतना बेश्टेच नांव पिड्यार करता लोकांचें.